एग्रीकल्चराक वचपाक जायतें गरजेचें, कित्याक शेतून दुसरे कितें आनी उठपण कोतायचे आनी 1-2-3 म्हयन्यांनी. सो ते भाशेन न्हू युथा आज आमी पळयताय जाल्यार यूथ जायते मुखार सरले, जावं शेत करपाक, जावं गाय पोसपाक, दूद सप्लाय करपाक. युथा न्हू हो गरज आहा कितें तांकां मुखार हाडून न्हू तांकां दाखोवपाक, इतलेंच. पाले शेतकार हे शेत लिवपा लागून येयल्ले आसा. हे आमचें वांयगण शेत जावन आसा आनी हें शेत कापपा लागून आमकां आमचो सर आतून वाघ, आमचो MLA सर खूब हेल्प करता. तो शेत रोवपा मेरेन तो कापपा मेरेन सुद्दां आमकां खूब हेल्प करता. शेत लोवपा तो हार्वेस्टिंग मशीन आपल्यालें एक उतरान तो आमकां रोखडें धाडटा. आमचो रोकोजी सर आमचो प्रेसिडेंट जाल्लो आसा, तो सदांच आमकां हेल्प करता. ताका आमी कितेंय इश्यू आसले आमी रोखडे ताका सांगता. तो रोखडो वचून MLA सांगून MLA सर आमकां रोखडोच कितें जाय तें, इवन तो आमकां पयशाचे दृश्टीन जावं आनी कसले इश्यू आसा ते सगळे आमचो सर सॉल्व करता. आमचे सगळे हे शेतकाराचे वतीन हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. ताका खूब आयुश्य दिवं ताका हांव म्हणटा आनीक असोच आमकां फुडें हेल्प करीत रावं अशें म्हूण हांव ताका मागतां. तसो आमच्या प्रेसिडेंटाक हांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तो प्रत्येक टायमार आमकां हांगसर उल्याक पावता तो, कारण ताका शेत बसून तो रोयना पूण आमच्या उल्याक तो पावता. हेजे पयलीं शेत हें असले टायमार हें वांयगण काडलें तेन्ना सामकें सुकें आसतालें. सुकें म्हणल्यार ताका उदक नासतालें शेताक. सो आतां हांगा उदक खूब आसा आनीक हें मशीन भितर रोमता भितर, सो स्टक जाता. त्या खातीर म्हाका दिसता हें उदक आतां वयर खूब गरजाल्लें आसा. म्हणल्यार जुवारी नगर, सांकवाळ सायडीच्यान ती सगळीं हें उदक सगळें हांगा येता तें, आनी तें उदक सकयल्यान येवन हें आमच्या शेताक अजून वचून उदक आसा. नाजाल्यार हें सगळें ड्राय आसतालें शेत. वांयगण म्हणल्यार ड्राय आसतालें. उदकाक आमी तळमळटाले उदक जाय म्हणून वांयगणा टायमार, पूण आतां नाकाशें दिसता, उदक चड जाता. आतां सद्या तरी हें भितर मुंगळता मशीन, हार्वेस्टिंग मशीन. म्हाका दिसता हे उदकाचें कितें सेवरेज आनीक सगळें उदक लोक चड जाल्ले त्या खातीर हे सेवरेजाचें म्हाका दिसता पोंच्यान उदक हांगसर वयर सरता. कित्याक ही सकयल जमीन सकयल आसा आनी ते घरां आहा ती उंच आहा. बिर्ला, जुवारी नगर आनीक सांकवाळे ती उंच आहा आनी ही जमीन सकयल आहा. सो सगळें भितरल्यान ते हांगसर उदक येता आनी म्हणून मशीन आमगेलें रोमता भितर. मोदी शेत एकटेंच रोवपाक वयता आनी खूब त्रास जाता त्या शेताक लागून. रोवची ना काय सोडची अशें आसता. उदक सदांच आसता ताका. दोनी सायडीन पाड आसा. कितें मागता ते गव्हर्मेंटा कडेन म्हणटा कितें तरी आमकां सुविधा दिवपाक जाय, उदक देवपाक नाजाल्यार कितें तरी जावपाक. आनी सद्या जे मशीन घातलें ताचेर कितें म्हणटा? मशीन तशें घालता न्हू आमी हेजें पोसपाचें, आनी तें मशीन आमकां अर्द्या शेताक तें उदक उरता आनी जायना, तें वचना लिवपाक मेळना, भितर रोमता.